नमस्कार. जर हटकेच्या आयच्या भागान आमी आयल्या करसंगे बोरी हांगासर. अशें म्हणटात की गोंयांत निसर्ग देवतेचो खाशेलो आशिर्वाद आसा आनी हांगा पावतकूच खरेंच अशें दिसता की आमचें हेंच गोंय, आमचें गोंय. गोंयाक धर्तेवयले स्वर्ग म्हणटात आनी हे स्वर्ग कित्याक म्हणटात तें हांगासर येतकच कळटा. ह्या सुंदरशे ह्या सोबीत अशें ह्या वातावरणान आज आमी आमचो आयचो भाग खेळटली. अशें दिसता की आमी शुटाक येवंक ना पण खंय तरी पिकनिकेक आयिल्ले भशेन दिसता आनी हीच उमेद घेवन आमी रोखडीच आजच्या भागाक सुरवात करतली. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. ह्याच वाठारान एक झर आसा आनी तेजें म्हत्व हांगासर आशिल्ले एक हांगा रावपी नाना म्हणून आसा ते तुमकां सांगतले. सो तेज्या बद्दल आमी जाणून घेवया आनी रोखडीच आयच्या भागाक आमी सुरवात करुया. ही झरी म्हणजे पयलीं इतली आशिल्लें उदकाक खूब त्रास जाताले लोकांक. बांयो हाडटाल्यो मे म्हयन्यांत चड. आनी हांगा डोंगरी शिरोडे डोंगरी म्हणून एक गांव आसा आनी करमडे म्हणून एक गांव आसा. तेंचे लोक सगळे सकाळीं हांगा येवन उदक घेवन पिवपाक थंय वताले. आनी ही जर तांची जिवनदायिनी म्हणल्यार जाता. हे खरें नॅचरल उदक आनी हे उदकाक म्हणजे औषधी म्हणटात म्हणल्यार जाता. न्हातकीर पसून थंडी बिंडी तशी कांयच जायना. उलट सगळो आंगांतलो हे वता, गरमी आसा ती वता. हें उदक न्हायत जाल्यार आनी थंड दिसता. दोळे बिळे सगळे थंड थंड दिसतात. कालोर सगळें वता. इतलें ह्या झऱ्याचें वैशिश्ट. शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसार्थी हरे देवी श्री नवदुर्गे नमोस्तुते. आज हांगा जरा हटके या प्रोग्रामाक हांव हौशी महिलातर्फे तुमच्या हांगा स्वागत करता. हांव सुलभा तेंडुलकर आनी गौरी देवारी हांकां विनंती करता की तांणी सारिका शिरोडकर हांकां बुकेक दिवन त्यांचे स्वागत करचें. हौशी महिला मंडळातर्फे आमच्या हांगासर खूप सुंदर अशें स्वागत जालां आनी सगळे हांगा जमिल्ल्यांक परत एक फावटी येवकार तुमकां. आनी रोखडीच आमी आमच्या आयच्या भागाक सुरवात करता. आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की आमी कितें तरी हटके करपाचो प्रयत्न करतात आनी डेफिनेटली तुमकां हांगासर तुमचो उत्साह पळोवन अशें दिसता की आयचो भागूय खूब हटके जातलो. कार्यक्रमाची सुरवात करता. आमचो पयलो रावंड जो आसता हो सगळ्यांक आतां वळखीचो जाल्लो आसता, जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड. खूब शांतता आसा. सो फुगोट्यो हांगासर बऱ्योच आयकुपाक येतल्यो. फुगोट्यो कश्यो फुट्टा पळोवया आनी आमच्या पयल्या रावंडाक आमी पार्टिसिपंट जी चूज करतली ती हांगासर येतली आनी आमी फुगोट्याचो रावंड सुरवात करतली. फुगोट्याच्या रावंडाची पार्टिसिपंट आमी काडटात. पळोवया आज ह्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटली ती अन्नू. पयले पार्टिसिपंट ते फुगोट्याचो रावंड खेळटले. अन्नू, रंजना, नीला, सुशिला. फुगोट्या रावंडाची आमची पार्टिसिपंट म्हाजे बरोबर आसा. पयली पार्टिसिपंट रंजना नायक, कितें करता? हाऊसवाईफ. कितें हॉबीज? हॉबीज अशी रिडींग, वॉचिंग न्यूज. ह्यो 4 चिट्स आसा म्हाजे कडेन. तुला एक चूज करपाक जाय तुवें. फर्स्ट पार्टिसिपंट तांकां आयला कभी हाँ कभी ना. सो पळोवया ती कशी खेळटा ती. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. कभी हाँ कभी ना रावंड आयकल्लो केन्ना पयलीं? ना. ऑब्वियसली नांव ओंक ना म्हणून पयलींच नांव म्हणलें तेणें. आनी बरें हो रावंड खेळपाक कोण येता? तूं खेळटा? ओके, तिका चान्स दिता. म्हजें नांव नीला देसाई, हाऊसवाईफ. सो तुमचो टायम सुरू जाता आतां. खबर आशिल्लो रावंड ताका लागून तुवें रोखडेंच हय म्हणून सांगलें. ऐका ना आं आयकून जाय नाशिल्लें रावंडा बद्दल? कित्याक हय म्हणून सांगलें? आशिल्लें. आवड आशिल्ली खेळपाची? आशिल्ली. आं आशिल्ली. खेळा केन्ना पयलीं? खेळ्ळा. पयलीं खेळिल्ली? प्रायज. ओके, आनी कोण येता हो रावंड? एक पार्टिसिपंट लास्ट. फुडें नांव सांगा तुमचें. माझे नाव विद्या नायक. हांव कपडे कटोरी ब्लाउज शिवता आनी सिंपल ब्लाउज बी शिवता. तिने आपली सोमती एडवर्टायज केली हांगासर. कोणाक ब्लाउज शिवपाक जाय जाल्यार हांगा वयात तुमी. कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक तुजो टायम सुरू जाता आतां. टायम मेळना म्हणजे कितें करता तर तूं? आनी काम खूब आसता घरा. तुमीच करता काम? माझ्या घरचें काम हांवूच करता. तूच करता? कामाक बी अशें कोणाक दवरूंक ना? कामाक हांवूच करता. मेळना न्ही कामाक कोण? लोक मेळटा अशें पण हांगा हांवूच मेळटा? करता.
मेळटा मेळटा आमकां मेळना म्हणून थंयसर आमकां- हांगात न्ही बोरीत न्ही? आमकां मेळटा पण म्हाजे काम हांवूच करता पयशे खूप येता आसतले न्ही आसता 2000 बी इतले सवाय 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 आसता ओके आणि सो तरी तुमकां टायम मेळटा तर कसो तर मेळना कशें म्हणटा तर कामाक आसतना सुद्दां अशें म्हाका आवडटा म्हाजें काम तुमकां तुमीच करता जेवण बी तुमीच करता म्हाजें काम जेवण बी हांवूच करता ओके बरें करता जेवण तूं बरें करता मसालो बरें करता तूं मसाले करता हय म्हणलें पण म्हाका दिसता तुजो टायम जाल्लो मोठ्यान ताळ्यो जुनी तिच्या खातीर कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज आणि तुम्ही आता कभी हा कभी नाची विनर ओके थँक्यू ओके आमची फुडली पार्टिसिपंट जी ऑलरेडी हांगासर वॉलंटरी हांगा कभी हा कभी नाय खेळ्या तिका आनीक चान्स ओके तांचो प्रश्न आसा हो खूप जाणांक येता आसतलो सो प्लीज प्रॉम्प्ट करनाका किंवा एक्सायटमेंटान आन्सरूय दिवं नाका पिक्चरां पळयता तूं वो कभी हा कभी ना न्ही तूं आतां हय ना म्हणू शकता ती त्याच मुडान आसा अजुनी पिक्चरा ना पळयना पण आयकून तरी जाणा आसतली न्ही आलिया भट हिरोईन खबर आसा हा खबरूच ना ओके तरी तुका विचारता आलिया भट ही खंयच्या फामाद डायरेक्टरची चली राव 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 तुमकां येता महेश भट ताळयो आयकपाक ऑलरेडी आयली सो सगळ्यांक खबर आसा की आन्सर सारको आसा रंजना नाईक हेका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन्स फुडली पार्टिसिपंट आमची ओके नांव सांगा अनु मोडक तुमी कितें करता हांव टीचर आसा बाय प्रोफेशन टीचर खंय शिकयता डॉक्टर हेडगेवार स्कूल ओके खंयचे सब्जेक्ट सायन्स एंड मॅथ्स अरे वा नाईस आणि तुमकां प्रश्न आयला तो रिलेशनचेर आयला आणि रिलेशन सारके आयकात ओके आ? ओके सायन्साचे आणि मॅथ्साचे आणि रिलेशनचे सोपेशे आसा पण खूप सोपे आसा तुमच्या भावाच्या बायलेच्या चल्याच्या काकाच्या बायलेची नणन तुमची कोण जातली परत एक फावटी सांगता तुमच्या भावाच्या बायलेच्या चल्याच्या काकाच्या बायलेची नणन तुमची कोण जातली हाऊच ऍक्च्युली तिजो आन्सर एके वटेन रायट आसा एक तर ती Correct. किंवा येस सिस्टर सिस्टर सारखे म्हणून ताळ्यो जावन आमच्या टिचरी खातीर सारखे उत्तर दिला आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू नेक्स्ट पार्टिसिपंट शेवटचो प्रश्न तुझें नाव सांगा सुशिला प्रभुदेसाय तुम्ही कितें करता आमी हाऊस वायफ कितें करपाक आवडटा हॉबीज कितें जेवण करपाक आवडटा कशें जेवण करता तूं सगळे करता आ? खतखतें करता खतखतें मुगा गांठी करता आवय सर खतखतें खावपाक स्पेशली आमकां येवचें पडटलें हांगासर या एक ओके तुमचो प्रश्न आसा पंजाबची राजधानी कितें कॅपिटल ऑफ पंजाब तू भोंवपाक आवडटा भोंवता खंय खंय तूं वता टुराक बी चड ना अरे ते आपल्याक प्रश्न चुकीचो आयला म्हणटा ती ओके ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा हा चंदीगड ओके उत्तर सारकें आसा मोठ्यान ताळ्यो जावनी नांव सांगा तुमचें आदित्य सावकार ओके सो आदित्याक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि Thank हो you very आशिल्लो much. आमचो ऑडियन्स आन्सर दिला मोठ्यान ताळ्यो जावनी तेंच्या खातीर थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच ओके सो फायनली आमचो फुगड्यांचो रावंड हांगा सोंपता खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो धमाल जोडी रावंड आनी आयच्यो धमाल जोडी कोण त्यो पळोवया धमाल जोडी ह्या रावंडाक आमी सुरवात करतली आनी आमची आयची धमाल जोडी आसात त्यो शिवाजी सावकार आनी सारंगा सावकार रमेश आणि नीला देसाय रंगनाथ उसगावकर आणि माधुरी उसगावकर ओके ताळ्यो मारून सगळ्या तिनाय कपलांचे स्वागत करा आमचे आणि आमची पहिली कपल सावकार कपल घरकाल म्हणजे म्हाका बरी मेळ्ळी सामकी सामकी बेस्ट मेळ्ळा. बेस्ट तिचे कसलेच म्हजे बरोबर तिणें संवसार बरो केला केन्नाच तिणें तक्रार कांय करूं ना ओके लग्नाक कितली वर्सां जाली आतां लगेच 50 वर्सां 50 लग्न मोठ्या ताळ्यो जाली आमच्या ह्या कपला खातीर सुख दुख्खाक तेणें हें केला खूब दुख्खां आयल्या सुखां आयल्या सगळें बरे भशेन म्हजे कडेन हें केला कसलीच म्हजी तक्रार ना तिजे विशयी आनी तिजे मुळे म्हाका बरो संवसार करूंक मेळ्ळा हांव नोकरी करी पयलीं सेक्रेटरी आशिल्लो पंचायतीचो ती केन्नाच म्हाका तिणें डबो चुकोवना सकाळ फुडें हांव 5 वता म्हणल्यार ती सकाळी 4 उठून म्हज्या हातार डबो दिताली ते अल्जोल पसून ती म्हाका सामकी विचारता खंय जेवलो खंय भायरूच जाल्या आनी चड हांव भायरूय जेवलो घरांतूच येवन जेवता ती जेवण आपलें स्वता हातान करून दिल्लें आसा
खूप सुंदर खरें 50 वर्सां काडप बरोबर आणि इतले बरे बॉन्डिंग आसप खूप आता रॅली पळोवपाक मेळटा आणि तातूंतले आमचे हे कपल खरेंच बरें दिसता पळोवपाक आनी आयकुपाक. तांचे बद्दल म्हाका कांयच सांगपाचें ना, आमी दोगांय सुखी आहात. ओके आणि तुमच्या आयुष्यात आता इतले 50 वर्सां काडला तेंच्यांनी सांगले खूप बरे प्रसंग आयले वायट प्रसंग आयले म्हणजे खंयचो एक असो प्रसंग तुका सांगनसो न्ही, दिसता? म्हजे आतां खूब प्रसंग आयले. हांव बालवाडी शिकयता 27 वर्सां हांवें बालवाडी शिकयल्या अंगणवाडी हांगा ह्या आमच्या गांवांत आनी इतलें करून हांव बरें आसा. म्हाका तशें कांय फक्त आतां पांयांनी बरें ना इतलेंच. ओके अशीच बरी राव. फुडली कपल आमची नीला देसाय. सांगा आता ते आयकुपाक सारखे उत्सुक आहा तुमी कितें सांगतले ते? हांव कितें सांगतालें तें खबरूच आसा. ती हांगसरल्यान डेली वास्को कामां वचप येवप सकाळी 5 जाण डबो दिवप तांकां न्हांवपा मातसो टायम जाता उदक मातशें चड लागता म्हणून हांव तापयतां मातशें कमी वापर उदक बिदक अशें म्हणून पूण तांकां तें संवय वचना तशी न्हांवपाची सकाळ उठून देव करपाची मागीर कामां वचपाची टायम मातसो खूब घेता. लग्न कितली वर्सां जाली? 35 वर्सां. वा. आणि आता तुम्ही एक सवय सांगली कितें चेंज करपाक जाल्यार ती उदकाची म्हणटात तुमी ते आतां आसूं आतां जालीच न्ही 35 वर्सां. आतां जायना न्ही ते माल पडटा न्ही आतां मातशी संवय कमी करता इतलें आनी काय ना देव सांगता. तेजे हांव कितें सांगू कांयच सांगूंक शकना कित्याक ते व्हडलें व्हडलें हें करता ना कोणाकय कितें मातीत गोबर सांगता हें म्हाका आवडना. आत्तांच वेळ तुमकां सांगलें ताणें हांव न्हाता वेळ करता हें म्हाका तशें बरें आवडना. पूण आमकां सदां डेली न्हांवपाकूच जाय न्ही न्हाल्या शिवाय काय रावनाजो. हांव वेळ पडल्यार एकदां जेवण आसतना रावता पूण न्हाल्या शिवाय हांव रावना. ऍक्च्युली खरें म्हणल्यार घोव बायला मध्ये आशिल्ले हो तू मेळ्ळी आसता तीच रिलेशन बऱ्यापैकी टिकोवन दवरता आणि हे तुम्ही आता पळोवंक शकता की आमचे एक कपल आसा जे 35 वर्सां संसार करता आणि कितले बऱ्यापैकी तू मेळ करपाक लागले. ओके लव्ह मॅरेज आशिल्ले का अरेंज तुमचे? लव्ह मॅरेज आशिल्ले. अरे वा. म्हणजे 35 वर्सां पयलीं तुम्ही लव्ह मॅरेज केल्ले? 35 40 जाली. म्हणजे 5 वर्सां बेश्टी आशिल्ली. ओके म्हाका दिसता आमचे सगळे पळोवपीचे आसा तांकां खरेंच उत्सुकता आसतली जाणून घेवपाक की तुमचे लव्ह मॅरेज कशे जाले ते. जालें अशें सहज इस्कॉलान वता आसतना इस्कॉलान येता स्कुलान आसतना आसतना स्कुलान आसतना आतां सगळें तशें जाता न्ही इस्कॉलांतल्यानूय जाता. आता जाता पण 35 वर्सां पयलीं कशें पयलीं सुद्दां तशेंच जातालें पण कोण शिरविशे वतालो आनी कोण आलो हय आतां सरळ रोखड्या जाता हें पळय. ओके खरंच आमकां बरी 2 इंटरेस्टिंग कपल अशी मेळ्ळा आणि आमचे तिसरे कपल पळोवया रंगनाथ उसगांवकर आणि माधुरी. आमकां 33 वर्सां जालीं लग्न जाल्या आनी तिचे विशयी सांगचेलें आसल्यार तिजो एक गूण म्हणजे ती कशी म्हणजे बेकार बसना घरांतलें काम करता तशीच ती एडमिनिस्ट्रेट हायस्कूल आशिल्ली तेंय ती सांबाळटाली आनी हांव ह्या मारेफान HR मॅनेजर आशिल्लो म्हणून तेन्ना म्हाका वेळच्या वेळार सकाळीं वचचें पडटालें आनी केन्ना केन्नाय लेटूय बी जातालो कामाक पूण तिणें एका शब्दान सुद्दां म्हाका केन्ना म्हणून तुका लेट कित्याक जालो खंय गेलो कित्याक लेट जालो अशें ती जाणा आशिल्ली आनी ती लेखनूय करता म्हणून हो तिजो एक गूण. खूप सुंदर तरेन म्हणजे सांगला तेंच्या बद्दल. तुम्ही सांगा. ही 33 वर्सां कशी गेली म्हाका कांयच कळ्ळें ना कित्याक हांची सदांच एक पांय भायर एक पांय भितर अशा प्रकारचो हांचो स्वभाव आनी म्हाका नाका तशें म्हजो म्हणटा तें सगळें वेवस्थीत प्री प्लॅन पूण जस्ट ऑपोजीट पूण कितें करतालें ऐन त्या वेळार लग्न आसा आतां सांगलें फाल्यां लग्न आसा अशें लीव बीव कांय ना नवो एक कितें शर्ट घेतलो गाडयेन दवरलो युनिफॉर्म काडलो MRFाचो परत शर्ट घालो केलें लग्न मुर्ता अक्षता मारल्यो सरलो भायर परत युनिफॉर्म घालो ऑफिसान म्हाका घरा सोडलें आपूण ऑफिसान अशें करून आनी कितेंय जर सांगलें जायत जाल्यार खंयी जर वचपाचें आसत जाल्यार टायमार हजर. आतां मातसो फुरफुरतालो सामको टायमार पावना म्हणून या घरा म्हणटालो आतां ना आमी म्हणलें पावत आयल्या कशी तरी म्हटलें या कित्याक म्हज्या इश्टिणीन म्हाका इतलें सांगलां सदांच ताका टायमार येवपाची संवय. तिने बऱ्यापैकी सांगले की दोघांचो स्वभाव ऑपोजिट म्हणून आणि म्हणून म्हाका दिसता म्हणटात की ऑपोजिट अट्रॅक्ट आणि ताका लागून संसार 33 वर्सां चल्ला. मोठ्यान चलत आमच्या ह्या तिनाय कपलां खातीर तेंच्यांनी इतल्या बऱ्या तरेन आपापली ओळख करून दिली आपले खुबशे पर्सनल गजाल्यो सांगल्यो ते खूब लोक कमी सांगतात आणि खरेंच बरें दिसता. धमाल जोडी रावणाचो आमचो पयलो रावंड आमी सुरवात करता आणि आमची कपल्स रेडी आसा हांगासर. पयलो प्रश्न आसा
तुमच्या घरकान्नीचे आवडीचे सिरियल खंयचे तुम्ही ते बरयात तांकां तुम्ही आपापले बरयात सिरियल तुम्ही कितें बरयला माझ्या नवऱ्याची बायको अरे वा माझ्या नवऱ्याची बायको तुम्ही किती बरेला अगोबाई सासूबाई अगोबाई सासूबाई ओके सो हांगासर 1 पॉइंट हांगासर 1 पॉइंट फुडलो प्रश्न तुमच्या घरकाराचे आवडते स्वीट डिश खंयचे कितें बरयला तुम्ही कितें बरयला मणगणे ते कितें बरयला खीर मणगणे ओके हांगा रायट आन्सर तुम्ही पुरणपोळी सुकुरडे हांगा सारकें 1 पॉइंट हांगासर एक जाला फुडलो प्रश्न तुमच्या घरकान्नीचो आवडीचो रंग सांगा कितें बरयला ग्रीन दाखय पिस्ता अरे वा ओके सो 2 शेवटचा प्रश्न तुमच्या घरकाराची आवडीची नटी हिरोईन कोण आवडीची हिरोईन कोण बरयले दोन बरे झाले बरें हेमा मालिनी वैजयंती मला अरे वा तुमची अरे वा सो आम्ही तिनूय जी कपल आसा तांकां आमी फुडल्या राउंडाक घेवया म्हणजे फायनल राउंडाक घेवया सो तिनूय कपल पावता आमचे फायनल राउंडाक मोठ्या ताळो जाली तिगे कपला खातीर धमाल जोडीचो आमी प्रिलिमिनरी राउंड पळयलो आमी फायनल राउंड थोड्याच वेळान घेतली पण तेच्या पयलीं आमी घेतली आमचो फुडलो राउंड जो आसता हटके राउंड भुरगेपणान आमी सगळ्यांनीच ह्यो खाल्ला आसतल्यो अश्योच घालून आणि अजूनही खातात खूप जाणां जशी की सगळ्यांकूच आवडटा खावपाक कुरकुऱ्यो आमी जे म्हणटात तेका एका वेगवेगळी नांवां आसतात आणि खूप तरेन खातात जशें की तुम्ही पळोवंक शकता की सो आमची आयची गेम आसा कशी ती तुमकां सगळ्यांक उत्सुकता पडला आसतली ह्यो आसल्यो केन्ना सगळें टेम्पटेशन आसता की एक ब्रेक तर घेवचोच पडटा सो ह्यो खाता आनी रोखडीच आमी हटके राउंडाक सुरवात करता आयची आमची हटके गेम आसा ती तुमी हांगा पळोवंक शकता हांगासर आमी कुरकुरीज दवरल्या आनी पार्टिसिपंटांनी ती कुरकुरी हात लायनासतना तोंडांतल्यान घेवपाक जाय आनी ती हात लायनासतनाच खावपाक जाय डायरेक्टली तोंडानूच मॅक्सिमम कुरकुरी जी खातली ती जातली ही राउंडची विनर रेडी स्टार्ट Five, 4, 3, 2, 1, stop. ओके सो हांगासर स्कोर पळोवया पयलीं कितें तो हांगा 0 हांगासर 3 हांगासर 2 आनी हांगासर 2 सो मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या विनरा खातीर नांव सांग तुमचें वसुधा निपाणीकर जाता आमच्या कुरकुरे खावपाचे गेमीचे विनर म्हणजे हटके राउंडचे विनर जाता मोठ्यान ताळयो जावनी आणि तेका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि त्याच्या बरोबर ते हे कुरकुरे घेऊन वचू शकता मोठ्यान ताळयो जावनी तेच्या खातीर सई म्हणटा आपले कुरकुरे खावंक आपण कुरकुरे खाताले एन्जॉय करताले ते हातीन धरून ते धमाल जोडीचे आमचे तिन्ही जोडी रेडी आसात आणि आम्ही रेडी आसा ही फुडली गेम खेळपाक आयची गेम आसतली ती कपल आसतले त्यांचे फाटीच्या मदीं हो बॉल बॅलन्स करीत करीत तुमकां ह्या सर्कलाक राउंड मारपाक जाय टायम आसतलो 1.5 मिनटाचो आणि ह्या टायमान चडान चड सर्कल कोण मारतले कंप्लीट करतले ती जातली हे राउंडचे विनर आणि ती जातली आमची आयची धमाल जोडी सो सुरवात करूया आमच्या पहिल्या कपल सावकार कपल हांगा या रेडी स्टार्ट सावकाश
घे काढ काढ कंटिन्यू कर कंटिन्यू कर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. 3 राऊंड ओके 3 राऊंड. आमची पुढली जोडी देसाई. रेडी स्टार्ट. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. 4. शेवटची पार्टिसिपेटिंग जोडी आमची उसगावकर जोडी. स्टार्ट. ओके सो पहिली जोडी आमची कितले 3, 4 आणि 2 असे स्कोर आसा त्यांचो. मोठ्यान ताळ्यो जाली त्यांच्या खातीर. आणि आमची पार्टिसिपेटिंग प्रायज मेळटा उसगांवकर जोडीक आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आमची आयच्या धमाल जोडीचे रनर अप जाता सावकर जोडी आणि तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आणि आयच्या भागातली आमची धमाल जोडी जाता देसाई फॅमिली. देसाई जोडी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मोठ्यान ताळ्यो जावनी. आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. धमाल जोडी आमची हांगा सोंपता. आणि आमकां आयची धमाल जोडी मेळ्ळी देसाई जोडी. आणि फुडलो रावंड आसा आमचो शेवटचो रावंड जो आसता आमचो चक दे रावंड. चक दे रावंडाक आमी सुरवात करता. पार्टिसिपंट फाटल्यान रेडी आसा आणि तुम्ही पळोवंक शकता ती प्रॅक्टीस तेंची चल्ला ती. तांकां आमी सगळ्यांक दिला स्ट्रॉ आणि तांकां स्ट्रॉन तोंडान धरून कप पास करपाक जाय. जेंचे कप पडटा ती जातली आउट आणि लास्ट विनर आमकां मेळटले जे सारके कप पास करता ते. सो पळया विनर कोण जाता चक दे रावंडचे. रेडी स्टार्ट. Out. Continue. Out. Green out.
भाग ए आमच्या आयच्या भागातले चक दे राऊंडचे विनर जाता सुलभा तेंडुलकर आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी बेस्ट पार्ट आशिल्लो जेन्ना शेवट ती उरिल्ली तेन्ना तेजी चली आशिल्ली ते बरें कॉम्पिटिशनाक आनी दोगांचें कॉम्पिटिशन चालू आशिल्लें. दॅट वॉज द बेस्ट पार्ट. मोठ्यान ताळयो सगळ्यां खातीर. आनी आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. खरेंच आयचो भाग हांगा खेळटना खूब मजा आयली आनी आमची सगळी जी कपल्स आशिल्ली ती खरेंच तेंच्यांनी चड उमेद हाडली हांगासर. आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा शर्मिला आनी संतोष प्रभुदेसाय हांकां जेंच्यांनी आज हे सगळे अरेंजमेंट केली आनी हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडलो. फुडल्या भागात रोखडीच अशीच खूब मजा करपाक अशीच हटके राउंड्स खेळपाक आमी तुमच्या वाठारांत येतली. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा आनी रोखडीच आयच्या भागाक आमी सुरवात करुया. मगीर काय सोडटा मागीर स्टायल चेंज करता केसांची. अरे अशें हांव मागीर ब्लुपर्साक घालता मागीर म्हणटा मुद्दम करता हांव म्हणटा मागीर हांवें मुद्दम करूंक ना कितें म्हणटा राव रे चल घे जाफर एकटोच रावतलो.